इश्यू काढला ते म्हणले पोलीस कॉन्स्टेबल आता एजंट झालं कलेक्शन इथलं कंप्लेंट नसतं एक जायना नविदा तशी कांय ना तातूंत पूण काल दिसान पर्टिक्युलर केस नांव दिल्लें की ही नविदा पुलीस कॉन्स्टेबल एजंट आसात तांणी घरां बांदल्या तांचे कितें ते मार्बल घाल्या गाडयो घाल्या बायलेच्या नांवान प्लॉट घेतात हें सगळें तातूंत कांय नविदा नविदेशराव हां सो हे नविदा तातूंत कांय ना रे पूण कितें आहा काल दिसान पर्टिक्युलर केस सायड केल्ली so many things which we couldn't discuss. I'm telling you, I said that I will discuss only 10 out of the 25 demands. Give me time for 10. They didn't give me time for 10. So I'm not happy with the way I discussed, but I tried to make the most of whatever I could. It's eventually you feel disappointed, but what to do? Second, कितें आहा आमी खूब कडेन लोकांक मेळिल्ले तांचे इश्यूज आमी रेज करतात हांवें एक इश्यू जो रेज केला इन वीथ फॅक्ट्स एंड फिगर्स इन्क्लुडींग द फ्रिडम फायटर तो नायक म्हणटात तांच्याचे निकाल आय थिंक दीज आर ऑल केसीस वीच आर नॉट कुक्ड अप उगीच अशें करून पेपराचेर तुमचे वाचिल्ल्यो खबरो हांव ते गांवांत गेलां त्या गांवांतल्या लोकांनी म्हाका सांगलां ते ताजे इश्यू हांवें रेज केला सो तो करूंक मेळूंक जाय जर करूंक मेळना जाल्यार लोकशाही खंय हो प्रश्न